हरभरा लाखांनी स्क्वेअर मीटर मायचे जमनीचे भूरूपांतर जाला. झोन असले तसे करचे म्हूण हरमलच्या थळाव्यांची सरकाराक विरोधात मशाल रॅली. पण आज पळयता जाल्यार तेच डोंगर त्या वेळाचेर घातलेले प्रपोज प्लॅनात आज कन्वर्ट करून काढले. म्हणजे एखादी स्क्रॅप केल्ली योजना जर परत जिवंत जाता आणि तेच डोंगर सगळे कन्वर्ट जाता, हेचे आज हे हरमल गांवाचे लोक उठाव जाला. ज्या शेतकऱ्यांनी आपली मशाल पेटयल्या आणि रवणा देवळांसून भायर सरले आणि ते गणपतीच्या हॉलापर्यंत ह्या ज्या गांवांक जो ते गोळसो घालतात, ह्या शेतकऱ्याच्या मशालीची आज ज्योत पेटल्या. ही ज्योत हरमलसून जरी सुरू झाली जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांत आज जी जागृती जातली गोंयभर जातली आणि गोंयभर मशाल पेटतली, ज्योत पेटतली. हेच्या सरकारान उत्तर दिवपाक जाय की खंयच्या गोंयकारांक लागून करतात पळय ते कन्वर्जन. लाखो स्क्वेअर मीटर ही हरमलान ह्या वरचा वाडा ही जमीन रुपांतर करून सोडलेली आसा. आमचे जे गांवाचेर ह्या संकट येयल्ले आसा तर आमकां सगळ्यांक म्हणजे आमी गांवा बरोबरच आसा आणि निसर्गाचें संरक्षण करपाक जे सेटलमेंट जाल्ले आहा ते सरकारान स्क्रॅप करपाचे इतलेच हांव मागता. आतां 3.5 लाख म्हणजे आरामपूर सारख्या जाग्यान न्हू कन्वर्जन जाता. आमच्या मोर्चेनी ह्योच विशय चालवलो, डोंगर सगळे विकपाक लागला. म्हणजे टीसीपी खात्यात न्हू तांकां कळना की बाबा खंयचे सेटलमेंट करपाचे आणि खंयचे एग्रीकल्चर सोडपाचे. मजगती मांद्रेचो आमदार जीत म्हणटा आपूण लोकां वांगडा. याच्याबद्दल आम्ही ठाम आहात की पेडण्यान आमकां झोनींग चेंज ऑफ झोन नाका, म्हणजे कन्वर्जना नाका. कित्याक जे निसर्ग पळोवपाक ट्युरिस्ट येतात ते निसर्ग तशाक तशें उरपाक जाय. हरमलचो जो इशू आहा ते म्हाजे कडेन येयलेले हांवेंनूय एश्युअर केला. म्हाज्या पर्सनल लेटरहेडीचेर हांवें डिपार्टमेंटाक ऑब्जेक्शन धाडला की सगळ्यांचे जे ऑब्जेक्शन आख्या गांवचे ऑब्जेक्शन आले ते घेवन कवरिंग लेटर माझे घेऊन ऑब्जेक्शन दिल्ले आहात. त्याच प्रमाणे त्यांच्यानी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर निवेदन दिलें आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तांकां एश्युअर केला की हे कन्वर्जन कशा भशेन कॅन्सल जातलें आणि थंयसर जावचें ना. आणि हांव ठामपणे त्यांच्या फाटल्यान आसा आणि 100% जोपर्यंत ते कॅन्सल जायना तोपर्यंत हांव त्यांच्या फाटल्यान आसतलो आणि त्यांच्या सपोर्टाक आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.